घुवळी वखदांचो विळखो गोयच्या शारातूच न्ही जाल्यार आता गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वाडूंक लागला। सरकार एके वटेन हिंटरलँड पर्यटनाक उर्बा दिवन गोयची सैमीक सोबीतकायेचो नवो पैलू पर्यटकां मुखार दवरूंक सोदता, जाल्यार दुसरे वटेन घुवळी वखदांचो वेवहार आता गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावला। होणा सत्तरी सोमारा 50,000च्या गांजा सयत बिहारचो सूरज रामप्रताप सहायक वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या। वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत होंडा हांगासर अंमली पदार्थ बाळगल्या प्रकरणात एका संशयिताक अटक केलेली आसा। वाळपय पोलिसांक कळ्ळें की होंडा हांगासर एकटो दुबावीत अंमली पदार्थ घेवन आसा आनी त्या अनुसार वाळपय पोलिसांनी सांपळो रचून धडक कारवाई करत त्या दुबाविताक अटक केलेली आसा। ह्या दुबाविताचें नांव आसा सूरज रामप्रताप शाह आनी हो 32 वर्सांचो आनी कुमारजोवी हांगा रावता, पूण मूळ हो बिहार हांगातलो। ह्या जेन्ना वाळपय पुलिसांनी तेका धडक कारवाई केली आनी तेका अटक केली तेन्ना तेजे कडेन 50,000चे गांजा मेळ्ळो आसा। आमकां खबर आसतली की गोंयभर सध्या अंमली पदार्थाची तस्करी ही बिनदास जायत आसा आनी हेका लागून जी आमची युवा पिढी आसा ती तेज्या आहारी वयताना दिसता। 70 सारक्या भागांत असली अंमली पदार्थाची तस्करी जाता हें आयकून खूब वायट दिसता आनी अशें तस्करी जावपाक जायना म्हणून पुलिसांनी धडक कारवाई करपाची गरज आसा। ह्या प्रकरणात काल तेका अटक केली तेन्ना वाळपय पोलीस PSI विराज पवार आणि पोलीस कॉन्स्टेबल गौरीश नाईक, निखिल गावस आणि प्रणव गावस यांच्यानी तांकां अटक केलेली आसा आनी हेचो फुडलो तपास पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आणि पोलीस अधीक्षक सागर एकोसकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI विराज पवार फुडलो तपास करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत। गोयात घुवळी वखदा आड पुलिसांची कारवाई चालूच आसा, मात पोलीस बारीक सारीक चिरीमिरी गुन्यांवकारांक धरता, मात खरी गरज आसा ती हे ड्रग्सांतले मास्टरमाइंड गुन्यांवकारां मेरेन पावपाची। आपले आडेकुशीक हे अशे घुवळी वखदांचे वेव्हार चलतात काय कितें हाचेर दर एकल्या जागृत गोंयकारांनूय बारीक नदर दवरप सामके गरजेचे। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।